शेतकी मंत्री रवी नायक आनी शेतकी संचालनालयान पुराय गोंयकारांक सेव वॉटर सेव सॉयल हाची जागृताय आयच्या युवा पिळगेक जावची ह्या हेतान शेनवारा रॅली आयोजीत केली। तेरेखोल किल्लो ते काब दे राम किल्लो काणकोण मेरेन एडव्हेंचर शैलीन पुराय गोंयकारां मेरेन ह्या गोंयच्या मातयेचो आनी उदकाचो संदेश पावचो हो हेत दवरून ही रॅली आयोजीत करपाचो विचार आशिल्लो, अशें मांद्रेचो आमदार जितारुलकारान सांगले। पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी मांद्रेचो आमदार जितारुलकार हांच्या वांगडा असंख्य उमेदवारांनी ह्या रॅलीक वांटो घेवन तेरेखोल किल्ल्या सावन ह्या रॅलीची सुरवात केल्या। आमी तांकां पळयताले सदांच ते एग्रीकल्चरिस्टांक सांगताले, पण आयज तेंच्यांनी खरेंच एक बरी एक रॅली घडोवन हाडटात की युथांक आयज खरी गरज आहा। यूथ आहात यंगस्टर्स जे आमचे फुडले नेक्स्ट जनरेशन आहा तांकां आयज एक मेसेज दिवपाक की सॉयल हे कितले इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक ह्या सॉयलींतल्यान आमकां कितलेशेच उत्पन्न मेळटा जे आयज आमचें पोट भरता। ते सॉयल आयज प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा आनी तशेंच उदकाचे आयज वचत थंय शॉर्टेज मेळटा, तेका लागून उदक कशें आमी स्टोर करप तेचेर कशें आमी आमच्या आख्या स्थानिकांक उदीक कशें मेळटलें हे तांकां कळोवपाक ही रॅली एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा। कित्याक ही रॅली जेन्ना चालू जातली काब दे राम हांगासर ते कंप्लीट करतले, स्टॉप जातले, पूण वेरियस तालुकास जेन्ना कवर करतले तेन्ना कितलेशेच भुरगीं जावं जाणटे जावं ही रॅली पळयतले तेन्ना तांकां एक मेसेज वयतली की सॉयल आनी उदीक कितले इम्पॉर्टंट आसा ते। प्रोग्राम आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हे केल्लो आसा, सेफ सॉयल अँड सेफ वॉटर। हे खूप गरजेचे आसा, सेफ वॉटर। तेका लागून ही आमी आयज रॅली काडलेली आसा आनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट हांगासर जाल्ले आसा। तेंच्यांनी ही रॅली बरे भाशेन हे करची आनी गाडयो सुशेगाद चलोवन ही रॅली सक्सेस करची। थँक्स। आयचो प्रोग्राम हांगाच्यान फ्लॅग ऑफ जातलो आनी काब दे राम फोर्ट काणकोण हांगासर तो सोंपतलो। प्रोग्रामाचो उद्देश इतलोच, आयज आमी जायते फावटी आमी शेतकऱ्यांक वेगवेगळ्यो संदेश दितात, वेगळे मेसेज दितात, भाशणां करतात, टेक्निकल लेक्चर घेतात, पण आयचो हो प्रोग्राम जो आसा हातूंत लेक्चरां आसचिनात, हो एक एडव्हेंचरस वे ऑफ कन्वेईंग अ मेसेज ऑफ सेव वॉटर सेव सॉयल। आमच्या जिवितांत उदक आनी माती ही दोन महत्वाचे घटक जावन आसात, कित्याक माती ही तर जिवी उरली जाल्यारूच आमच्यांनी मातयेंतल्यान अन्न तयार करपाक जाता।